गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्यो केशी वाडपाक लागल्यात। फोंड्यां दत्तगड हांगसर चोरी जाली। हुबळीच्यान लोक गोंयांत लग्नाक आयिल्ले, ते लोक रुमान राविल्ले। ते रुमांतल्यान चोरी जाली। तांचे सुमार 2.5 लाखांचे भांगर चोरांनी फारयले। पुलीस फुडलो तपास करता। आरडीएक्स खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। काल रातचे आमचे हांगा कासारवाडा सायबा देवळा कडेन चोरी जाला। म्हटल्यार ते लग्नाक लोक येयल्ले गांवाच्यान, रातचे खंय तरी जेवणाक गेल्ले म्हणून भांगर बिंगर ते बॅगान घालून जेवणाक गेल्ले आनी मागीर दारां कितें लॉक केल्ले दिसता। आनी तो बारीक रस्तो आसा थंय, लायटी नाशिल्ले त्या कारणान ते चोरान फायदो घेवन रातचो घराचो कुलूप मोडलो आनी भांगर कितें तरी चोरी करून गेला। आनी फाटल्या चोर कितें केलें तें खबर ना आमकां। आनी एक कडेन हांगा इन्सिडंट वयली मशिदा कडेन जाला। थंय एक फ्रेंडालेच म्हागेले घरान सिलिंडर आनी 3000 रुपया कॅश कितें तरी चोरी केला। मातशें हांगा कासारवाडान सगळ्यांक सांगपाक सोदता की सगळे अलर्ट जावपाक जाय, कित्याक ह्या दिसांनी पेपराचेर न्यूजाचेर तेच बातमी चल्ला की चोरीचे गँग हांगा येयला म्हणून। आनी रस्त्याचे मातशे लायटी, स्ट्रीट लायटी मातशे खंय चलना ते मातशे रिप्लेस केल्यार बरें जातलें, इतकें सांगून हांव। आनी पुलिसान येवन हांगा सगळें हें केलां, इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। ते पळोवया मुखार आतां कितें जातलें तें।